फोंडे म्हालांतल्या आडपय गांवचे गणपती विसर्जन फामाद आसा। आडपय गांवांत दिसा उजवाडा 5 दिसांचो गणपती पावपाची परंपरा आसा। गांवचे चली भुरगे जांकां लग्न करून दिल्यात तांणी आपल्या कुळारचो गणपती पावन आपल्या घरचो गणपती पावपाक वेळार वचचें। ताका लागून जाणट्यांनी ही परंपरा केल्ल्याचें कळटा। ताकाच लागून दिसा उजवाडा आडपय 5 दिसांचे गणपती पावयतात। गणपती पावयतना आडपय गांवच्यो फामील वेगवेगळे देखावे करतात। ते देखाव्यांत गणपतींक बसोवन निरोप दितात। ओनूय वर्सा व्हडा उमेदीन आडपय गांवांत गणपतीचें विसर्जन जालें। गांवच्या लोकां सयत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक व्हडा संख्येन आनी विसर्जनात सहभागी जाले।
गणेशोत्सव गोंयभरात सामोरलो जाता गोंयच्या आसपासच्या राज्यांतून लोक येतात हांव सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता। आज 5वो दीस विसर्जनाचो कार्यक्रम एक वेगळे तरेचो कार्यक्रम हांव गेली कित्येक वर्सां जाता हेज्या अंदाजा प्रमाणे 100 वर्सां सगळ्या मायज जावंक जाय। एक कुटुंबाचे गणपती जालो 18-20 गणपती एकत्र प्रोसेशन काडून वेगवेगळ्या तरेचे चित्ररथ तातूंतल्यान आमच्या संस्कृतीचें दर्शन
हे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाता. त्याचबरोबर प्रत्येक कुटुंबाचे 100पेक्षा जास्त मेंबर असतात. 5 दिवस एकत्र राहतात, एकत्र जेवतात, एकत्र भजन करतात, आरती करतात आणि त्या फॅमिलीचे बॉन्डिंग आसा त्या ह्या उत्सवाच्या निर्माण जातात. आणि आज पळयता जनसागर हांगा आसा आणि वेगळ्या थाटात म्हणजे भक्तीचे जागरण, संस्कृतीचे जागरण हे करीत करीत उत्सवाची सांगात जाता. हांव आयिल्ल्या सगळ्या कडेन भक्तांचे मनापासून स्वागत करता आणि येणाऱ्या फुडल्या वर्सा आणि 4 जाणां बरोबर घेवन येवपाचें आवाहन करता. हेतूच्यान आमकांय दिसांनी उमेद आहे तुमच्यान सगळ्या ज्यो फॅमिलीज आहात आणि आपापल्या परीन वेगळे वेगळे तरेचे चित्ररथाच्या माध्यमातून जे कला दाखयल्ली आसा सगळ्या कलाकारांचे हांव देव बरें करता. आणि ही आडपय ही म्हजी गांवची चवथ आणि मूळ हांव आडपयकार. एक चवथ ही गोंयकाराच्या सामकें उमेदीचो क्षण. घराक जर घरपण जर कोण हाडटा जाल्यार ही चवथ हाडटा. वेगवेगळ्या भायल्या गांवांनी वचून राविल्ले सगळे भाव जे आसात ते ह्या चवथीच्या निमतान हे मूळ कुटुंबान एकठांय येता आणि घराक घरपण येता. हांगसर राविल्ली जाणटी आवय आसतली, की हांगसर आशिल्ले जाणटे लोक आसतले ते आवर्जून ह्या सणाची वाट पळयता. कारण एकदां वर्सातून एकदां सगळे लोक जे आसात जे आमचे कुटुंब आसता कुटुंब एकठांय जाता. ल्हान भुरगीं एकठांय येता, सगळे जावो भावजय सगळे एकठांय जावन एक पर्वणी आसता आणि हें घरपण जें आसा तें टिकोवन दवरलां ह्या आडपय गांवांत. हो एक सांस्कृतीक हेवा आनी हो जो माहोल आसा हो असोच फुडें वचपाक लागून हे परंपरेचे आमी सगळे शिलेदार आसात. आनी म्हणून एक बरें दिसता की ह्या उत्साही वातावरणांत सगळे म्हजे गांव भाव मेळटात आणि हो एक पारंपारीक दायज जें आमकां दवरिल्लें आसा तें आमी फुडें व्हरतात. आडपयचें वार्षिक माहोल जें आसा पळय न्ही हांगासरलें गणपती विसर्जनाचें हें सदांच उमेद हाडपी. कारण गणपती घरा वता तेन्ना आमकां सगळ्यांक दुख्ख जाता. त्या निमतान हांगा आमी पळयतात गोंय जें आसा ह्या निमतान हांगासर आडपय सगळे एकठांय येतात, सगळीं कुटुंबां मेळटात आणि एक बऱ्या पद्दतीचें वातावरण हांगासर जाता. वेगवेगळे देखावे जातात आनी त्या निमतान भजन आरती करत गणपतीक मोठ्या मिरवणुकीन सगळे जाण पावपाक वतात कुटुंबांतले लोक. म्हणून खूब उमेद जाता. प्रत्येक वर्स हांगासर येवपाची संद मेळटा. ह्या निमतान प्रत्येकी सगळ्यांक बरें आरोग्य आनी भलायकी दिवं बरें.
या